वारकरी संघ साई वारकरी संघ गोवा हे आज शिर्डी चलोवन वयतात आनी त्या निमित्तान आज सुरवात आमच्या बोडगेश्वराच्या प्रांगणा भितर सगळे साई भक्त एकत्र येवन तांच्यांनी ही सुरवात केल्ली आसा। 15 दिसां भितर हे सगळे शिर्डी पावतले। त्यांचे मंदार आनी त्याची पूर्ण टीम तांकां हांव शुभेच्छा दिता आनी साईबाबाचे तेंचेर कृपा आशिर्वाद आसतलोच। बोडगेश्वराच्या प्रांगणांतल्यान हांगा कारणे घालून त्यांची सुखरूपपणे हांगाल्यान शिर्डी वचून परत येवप अशें सांगणें केल्लें आसा आनी त्यामुळे सगळे साई भक्त एक वेगळी स्फूर्ती येतली आणि बऱ्या तरेन तो प्रवास जो आसा तो प्रवास त्यांचो बऱ्या तरेन जातलो। हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आणि खास करून म्हाका हांगासर आपयलो आणि मुद्दम ह्या साई भक्त सोहळ्यान सामील करून घेतलो म्हणून हांव सगळ्या साई भक्तांक धन्यवाद दिता आणि सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। देव बरें करूं। नमस्कार। आज साई वारकरी संघ गोवा हांगा आमच्या ह्या बोडगेश्वराच्या प्रांगणांतल्यान आज सलग शिर्डी वती 15 दिसाचो प्रवास आसा। हांव आमच्या सबंद बिचोलच्या लोकां वटेंतल्यान आमदार ह्या नात्यान तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी नक्कीच साईची तांच्या सगळ्यांचेर तांची कृपा आसतली, आमच्या सगळ्या लोकांचेरूय कृपा आसतली। तांचो हो जो प्रवास आसा तो सुखमय जावपाचो, तांकां कांय अडचणी ना येवचे, परत सुखरूप तशेंच तांच्यांनी येवचें इच्छीत श्री सच्चिदानंद वारकरी संघ गोवा आयज आमचे सगळे साई भक्त आयज आमी सगळे मेळ्ळे सांगा आनी आमचे बोडगेश्वर देवाक आशिर्वाद घेवन आयज फुडें 15 डेज ही पिल्ग्रिमेज वयतले वैशू करपाक। मागता की साईबाबा सगळ्यान बरे भशेन पिल्ग्रिमेज जावचे आनी आयज हांगा गेले तशें येवचें आनी सगळ्यांक मागता की खूब खूब डिफिकल्टीज आसतात गोफळ आसा पूण साई भक्त सगळे सामावून घेतले एन ह्या कार्यक्रमाक आयज आमचे आसा आमचे राज्यसभा मेंबर आमचे सनक्षेत्र तानवडे तशें आमचे डॉक्टर शेट्टी आसा, आमचे बाब मंदार, आमचे मयूर सावकार सोशल वर्कर आनी सगळे साई भक्त मागता की परत हे सगळें बरे भशेन बरें जावचें आनी बरें ते येवचें।